भायर गेल्ले आसा आनी सकाळच्यान आमी परत गव्हर्मेंटाक वयता. गव्हर्मेंट सांगता आमकां जी ऑथॉरिटी आसा त्या ऑथॉरिटीन आमकां खरें म्हळ्यार सांगपा जाय. डेप्युटी कलेक्टर हांवें आमकां सांगपा जाय ते कितें करता ते. आज म्हळ्यार आमकां काय कितें आसा आउटपूट आमकां मेळना कितें करता ते म्हणटा आमी सर्च चालू आसा. सर्च चालू आहा म्हणटा कोस्ट गार्डाक कळयलें आहा म्हणटा. आमी कोस्ट गार्डाक कॉन्टेक्ट केलें की कोस्ट गार्डाच्या अजून म्हळ्यार विमान येयलें ना. जे हेलिकॉप्टर आमी मागयल्लें कितें हेलिकॉप्टरा शिवाय म्हाका जाल्यार दिसता की ते रेस्क्यू जावंकूच शकना. कित्याक दर्या व्हडलो आसा त्या दर्याक खंयची एक्झॅक्ट लोकेशन ती पात खंय आसा ती आज मेरेन आमकां खबर ना. हेलिकॉप्टरान सर्च ऑपरेशन चालू पण ते फोटो जे मिसिंग आहा तेंगे नाव कितें केल्ली आसा सर्च ऑपरेशनाक लोकलाचे आनी पुलिसांनी तेमी सांगला थंय कांयच ना म्हण. जे पळय त्या वयर बोटीर आहा तेंची नांव कितें? एकल्याला संदीप आनंदेकर. वर्स कितली? संदीप आनंदेकर 55 साधारण 55 आसा तेका. मागीर आनी एक चेतन आरोंदेकर म्हणून एक आसा. अनिकेत चोडणकर म्हणून एक आसा. अनिकेत गोवेकर आणि 32 रेबेलो. हे 4 जाण आसा. आमचे गांवचे भाव ते सांगता म्हळ्यार कितें मागतात आमचो डिमांड कितें आसा आयज जी परिस्थिती घडल्या पळय आनी जे आमी आज घडयता पळय अशें आमी केन्नाच केलें ना. तेन्ना जे लोक आडोस आसा तांकां पयलीं पांयां पडटा कितें आमकां हेल्प कराय. आज 4 भुरग्याचे दर्यान आसा. आज जाली 24 वरां जाली. आमी सकाळच्यान आमी पुलीस स्टेशनार आमी चाय पिन आसतना अजून पण लोक जेवून आमी ते आसले कित्याक तुमी आमकां आश्वासन दिलें आमी आयकत रावले. आतां एट प्रेझेंट एक महाराष्ट्रातली बोट ती बाबडे आमच्या लोकलांक घेऊन त्याच्या वांगडा 2 पुलीस आसात ती भोंवता पण अजून तक आमकां मेळ्ळें ना शेड्यूल. तुम्ही सकाळी सांगता हेलिकॉप्टर सोडले कर्नाटका सोडले सीएम स्वता उलयलो आपूण सगळें सांगलें म्हणटा. पण आता ही घटना हाडपाक मुद्दो म्हणटा तो मेन गव्हर्मेंट. कित्याक आमचे कडेन जेटी आसा आमचे कडेन ट्रॉलर मेकॅनिक सगळें आसा जाल्यार आमचे कडेन सेफ्टी बोर्ड कित्याक दिवना गव्हर्मेंटान. तुम्ही पुलीस स्टेशनार बांदतात पण ते तुम्ही स्टॉप करा आनी आमकां सेफ्टी लोकांक पयलीं दियात. हो जो लोक जो आसा पळय हे नुस्त्याचेर पोट भरता हो गव्हर्मेंट जॉबाक ना. आज त्याच्या बोटीर जे भुरगे आसात पळय ते खंय तरी गव्हर्मेंट जॉबाक अपेक्षा आसा पण त्याच्या कडेन ना. म्हणून तेवढे पडटा ताजो आज बापूय टोटली भुरगो तो कोणाच्या गाडयेर पोट भरपी तो टोटली आज हेल्थी प्रॉब्लेम जावन आसात. आतां तेजी आवय एकूच चोडो तेका तेंचे कितें जाता आमी वगैरे रावपाचें काय. हो आज आमचो प्रश्न घडलो ना. हेच्या पयलीं 2 इन्सिडंट घडलो टोटल गांव हेजेर आमकां कितें दिया कित्याक ऑपरेशन कंप्लीट जावपाक जाय पण ऑथॉरिटीन आमकां एश्युरन्स दिवपाक जाय. तेन्ना आमी कोण येयला ना वयल्यान कांय आवाज ना सकाळी आनी फ्रायडे म्हणजे आतां कोस्टल पुलीस स्टेशन आहा पळय थंय एक म्हणल्यार फॅसिलिटी ना. एक बोट ना काय ना स्पीड बोट ना काय ना. एक्चुअली तेमगे काम तेमी वयर कळोवप आसलें कळ्ळें तुका. लास्ट कालच्यान मिसींग जाला अजून कित्याक तेमी न्यूज पावयला ना. मेन म्हणल्यार कितें आज कोण टुरिस्ट मेलो कळ्ळें तुका. बॉडी पडटा 1 वरा भितर तुका पावता हेलिकॉप्टर. आज जिता त्या मनशा उदन हेलिकॉप्टर कित्याक पावना सर्च ऑपरेशनाक. ही सामकी लापरवाही गव्हर्मेंटा. हेतू कांय येना आमकां कांय फायदो ना. जे कोस्टल पुलीस स्टेशन बांदला तेजो कांय यूज ना. आमकां एश्युरन्स दिवचे आमी बरें करून वयता कित्याक आमच्या भुरग्यांक म्हणून तळमळटात थंय. पंकज आमी तरी उदक खंय तरी पिला. पंकज तुझे म्हणणें कितें तेंचें म्हणणें कितें सरकारी यंत्रणा आतां तुमचे मेरेन येयले ना. उदाहरणार्थ जे सरकारी अधिकारी येवपाक जाले संबंधीत ते आयले ना. आज राष्ट्रीय महामार्ग तुमी आडयला ह्या इन्सिडंटा खातीर आडयला. जे एक्शन गव्हर्मेंटा कडेन जावपाक आसली ते लोकांक करची पडटा. हांवें पर्सनली आय कॉल्ड अपॉन ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर ओन कॉन्टेक्ट हांव उलयला. जो पर्यंत हांवें ताका कॉल केला ही वॉज नॉट अवेअर अबाउट द इन्सिडंट. ताका कांय खबर नासलें आनी ताका आतां आपल्याक कोणाक फोन आयलो नंबर आपूण आतां धाडटा. इवन रुद्रेशान पर्सनली ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टराक कॉल केलो. तेणी ताका सांगलें की आपूण पळयता अजून पर्यंत आमकां अपडेट्स मेळनात. आमचे 4 भुरगे थंय तळमळटात. ते फक्त एकच सोदून आसात गांवच्यान कोण तरी येतलो आनी आमकां वाचयतलो म्हणून. आनी आमी हांगा फक्त आतां घडी घालून बसपाक शकनात. हें पळोवन सगळें रस्तो अडोवपाचो हांगा प्रसंग येत ना. रस्तो अडोवपाचो प्रश्न येना. आमकां थंयच्यान कोण तरी होप दिवपाक जाय न्ही बाबा आमचे हेलिकॉप्टर भायर सरला हेलिकॉप्टर भायर कांय सरला. सकाळसून मामलेदार पीआय सगळे काणकोणकार सगळे टोटल बसून आसले. आमकां दिसलें बाबा खंय तरी आमकां ते हेल्प करतले. पण जेन्ना 3 जावन गेले 4 जावन गेले जाल्यार भुरग्यांची थंय परिस्थिती कशी आसतली हे खातीर आमकां सगळे आमी जेवण विसरून आमकां येवचें पडलें. चान्स आसा हेलिकॉप्टर अजून चान्स आसा आमकां जिवन ह्या माध्यमांतल्यान आमी गोंयकार मागता आमकां हेल्प करा प्लीज आनी आमच्या भुरग्यांक हाडाय. आतां पळय प्रुडंट मिडियाचेर रेडी न्यूज येयला. फिशिंग बोट विथ 4 fishermen that left Urbana Kankona yesterday goes missing. Search and rescue operation underway with a helicopter deployed to scan the deep sea. 11 पूण तुका मेळ्ळा करेक्ट इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा. पियान सांगला पूण आमकां कांय वचून पावलो ना. तुमचे कडेन एक बरी काय तुम्ही घालता न्ही न्यूज जिन्नू एक बरी रियल न्यूज घालपाची कळ्ळें तुका. वाऱ्यावयली न्यूज
आता आमचे भुरगे आम्ही गेले फाल्यां तशें जावं शकता आमी वेल्यार कोण हय हय कोस्टल म्हणजे कोस्टल म्हणजे पोलीस तांकां तळपणा म्हणजे तळपणा बोटूच ना काय अरे ती बोट संजान धक्या तुम्ही पयना जावन मात गेला आपण माहिती वळपटी चढलाय एमएच बोट अरे हा केन्ना मरे सांगा आतां ती फोन मागीर आतां हेलिकॉप्टर सर्चा प्लस ते आस मरे चालू म्हणटा सर चालू आमचे ते बुडले आमकां जाय का ते बुडले आमकां जाय का म्हणटाय ते पळयटले रियलिटी पूण आमी पयलीं सकाळचे जेटीर पूण ते सांगपाक जाय न्हू एटर्न जाय न्हू तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.